पद्धतीने तांचे कंट्रोल केले, संबंध जगाक दाखवून दिले की भारत देशाचे नेतृत्व करपी आदरणीय नरेंद्रजी मोदी जी डिसिजनां ज्या टायमार आणि ती योग्य अशी डिसिजन घेतली आणि साहजिकच आम्ही म्हणू शकता आज भारत देशातले जे भारतवासी असतात हांकां सावरपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट अवर प्रायम मिनिस्टर अलॉंग विथ आमचे जे गोयचे मुख्यमंत्री आसात आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, त्याचबरोबर हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय विश्वजीत राणे, सगळे आमचे डॉक्टर्स, नर्सीस, त्याचबरोबर आमचे पोलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ. कारण म्हाका याद जाता जसे आमचे आदरणीय मेंबर सिनियर मोस्ट बाब ढवळीकरान म्हटले, तांच्यानी जे भोगले तेन्ना हांवूय आसलो, हांवें भोगले. पण जे भोगता आसतना जे आमी जाणले, जे त्रास भोगले आणि हे करता करता ज्यांच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून हांवें परत एकदा सगळ्यांचे अभिनंदन करता. पण दूख दिसता ह्या हावसान येदे व्हडले काम करता आसतना, ह्या देशाचे जनतेचे रक्षण करता आसतना आदरणीय प्रायम मिनिस्टराची आमी कॉंग्रॅच्युलेशन आज करपाक खुबशे मेंबर उलयले बी, पण काही मेंबर उलयता आसतना खंय तरी भान विसरतात. कोणाच्यान आमी कितें उलोवपाक जाय आनी कितले उलोवपाक जाय हे विसरतात. ज्याचो रिस्पेक्ट राखपाक जाय तोय विसरतात. म्हणूनच एक विनंती करीची दिसतात, हांव म्हणिना आमचे सिनियर जे मेंबर तांकां, पण म्हाजे सारके जे तांच्याकून खंय तरी एक 2-3 फावटी एक हावजान आमदार म्हणून आयल्यात आनी खास करून जशे बाब अलेक्स रेजिनाल्डान नांव कोट केले, जशे बाब सिनियर मोस्ट आमचे मेंबर बाब चर्चिल हांवें म्हटले, हांवूय म्हणटा की विजय बाब सरदेसाय ज्या पद्दतीन उलयता आसतना टिका करपाक गेलो, विशय थंयच रावलो, भाशण ज्या पद्दतीन केले की तेतून अभिनंदन म्हणटात तो विशयच आयलो ना, भलतेच उलोवन गेले. एक म्हण आहा, तुमच्या सगळ्यांक चडशा मेंबरांक खबर आसतली की जेन्ना माणूस खंय सुर्याचेर थुकपाक वता, जेन्ना एक माणूस सुर्याचेर थुकपाक वता ती थुकी त्याच्याच तोंडार पडटा, हे लक्षात दवरपाक जाय. हांव चड उलयना, चड टायम घेना, परत एकदा ह्या कॉंग्रॅच्युलेशन मोशन रिमूव केल्या त्याच्या निमित्तान परत प्रायम मिनिस्टर, आमचे मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सगळे ताचे स्टाफ, पुलीस फोर्स यांचे मनापासून अभिनंदन करता. देव खूब बरें करूं स्पीकर सर. मनोज जोगर. स्पीकर सर, जो अभिनंदनचो ठराव मांडला प्रायम मिनिस्टराचे बाब आमच्या सुभाषान आनी बाब रवण खंवटेन, ताका सपोर्ट दिवपाक हांव हांगासर उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, कोविड ही महामारी देशान जेन्ना आयली, भायल्या देशांतल्यान हांगा पावली, तेन्ना एक हिंदुस्थानाचे येदे व्हडलें संकट आयलें की कितें करप कितें ना हेंच कळना. थंय आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना ही महामारी आयली आनी तेणें आपलें जें पावल उबारलें काम करपाचें, आनी तेजे वयल्यान जितले जे मिशनरी आसलेली तें ऑक्सिजन दरात आनी टॅक्निकल दरात बाकी सगळे गोस फटाफट फटाफट सगळी कडेन, म्हणजे एमर्जन्सी सुद्दां, कारण ताका वखदूच ना, मेडिसिनूच ना, सीप हॉस्पिटलां व्हरपाचें आनी ऑक्सिजन लावपाचें आनी कांय ना. पण तेचो उपयोग तेणे जो फास्ट केलो देशा भितर, हर एक चीफ मिनिस्टराक कॉन्फरन्सान घेतले, तो क्वेश्चन आसून दी व्हिडिओ कॉन्फरन्सा भितर उलोवपाक लागलो की सगळे जागे जायात, कितें करपाचें. बरें, इतले भितर थांबून ना तो, तें करता करता हे सायडीन जे तज्ञ आसात, आमचे सायंटिस्ट आसात, डॉक्टर आसात, तांकां धरून हेच्या भितरल्यान कशी वॅक्सीन बेगींतल्यान बेगीन तयार जावप हें एक काम चालू केलें.
आमकां प्रायम मिनिस्टर असो मेळ्ळा जें नेतृत्व इंडिया सोडाच, इंडिया हें करता तेजें नेतृत्व मानता, पण भायलो वर्ल्डान तेका तेजें तकलीक लोक मानपाक लागले. आनी आमी हांगासर तो विजय सरदेसाय म्हणटा शो मस्ट गो ऑन, तें काडटा वयलें. पण जें तें आमी विसरपाक जायना. जें महामारी जी जाली ह्या रोग येवन, तें आमी विसरूंक शकनात. तेणें जो मेहनत घेतल्या, काम केला आमच्या प्रायम मिनिस्टरान, म्हणूनच तेजें आज अभिनंदन करतात आमी. कितले लोक मेले आनी ह्यो ज्यो सडनली ज्यो हे दिल्यात तेणें ज्यो फॅसिलिटी तेजे भितर कितले वाचले. तें डोळीकर वाचलो, तो श्रीपाद वाचलो, ते सायडीन सोपटे वाचलो. हें बी आमी पळोवपाक जाय. आमी हर एक टायम आतां मोहीन मोदीन सांगता प्रमाणे आमी हर एक टायम कॅबिनात वास करताले. क्लेफास वाचलो आमचो, चर्चिल वाचलो. लोकांक जेवण बरें मेळपाक जाय, गरम जाय, ऑक्सिजन सगळ्यांनी काम केलं. तुम्ही ऑपोजिशनांनी काम केलं. आम्ही खंय ना म्हणटात, केन्ना येता आम्हाला डेली चालू वॅक्सीन केन्ना येता आम्हाला चालू असता. हेजे भितर गोंयांत आनी हें पळयत आयले. आमचे चीफ मिनिस्टर कितलें बरें काम केल्लें गोंयांत, हें कोण विसरूंक शकना. त्या विश्वजितान कितलें बरें काम केलां. ऑपोजिशन म्हणटा आरोप मारतातच. तेजे भितर कितलें सुदार आमकां फुडें वचपाक जाय, गोंय सांबाळपाक जाय, गोंयच्या लोकांक सांबाळपाक जाय. सगळे काम करपी लोक आसात, बेश्टे क्रिटिसायज करून न्ही. विरोध करपाचोच, पूण कसले कामाक विरोध करतात. विरोध करून कितें जावपाचें आहा, तो बरो जावपाचो आहा. प्रमाणे गोंय सक्सेस जाल्लें आहा. गोंयचो तुला ऑपोजिशन आरड मारता एग्जाम घेवं नाका म्हणून, घेयना लाख वर्स वयता. त्याचे भितरल्यान लॉकडावन करून आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान एग्जाम घेतली. जालो देवूय आमकां हे कोणाक बळी दिवं ना. एक बारीक समाजाचो भुरगो जेन्ना शिकता, स्कॉलान वयता आनी एक वर्स तेजे पेटर्न जालें जाल्यार तेजे आवय बाप सक्सेसफूल करून दाखोवपी डॉक्टर प्रमोद सावंत. हे आज आमचे गोंयचे मुखार आसा. पळयतात तुमी सगळे जाण. आनी तो शो मस्ट गो ऑन. हें उलयना. स्पीकर सर, ह्या कोविड महामारीक सगळ्यांनी बरें काम केलां. सगळ्यांक दिसतालें की हो आपलो पेशंट बरो जावचो. चर्चिलाक दिसतालें, आपल्या फॅमिलीक दिसतालें बरो जावचो. हर एक आमदाराक दिसतालें की आम कोण कांय जावचें न्ही म्हणून. पण जो वॅक्सीन येना तो पर्यंत कांय जायना. आज प्रायम मिनिस्टरान दाखोवन दिलें ती वॅक्सीन लोकांक बरें पडपाची वॅक्सीन ही खूब सिक्रिटिसायज जाता हांगा आतां. तुकाय सांगता कांय जावपा ना, तूं खरो बरो जातलो. सांग तुका वॅक्सीन काय. स्पीकर सर, पयली सुवातेर जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हे सिच्युएशन हँडल केलें हेजे खातीर हांव तेजें अभिनंदन करता. आनी
वॅक्सीन आता जी भारत बायोटेक कंपनीन काढल्या, जी कंपनी आमच्या केली, हे आमकां जगाक सांगपाची गरज ना, आमच्या सगळ्या जगाक खबर आणि ती गॅरंटेड म्हणून सगळे मागपाक लागल्या. आणि ती वॅक्सीन आम्ही हिंदुस्थाना भितर आम्ही केल्या, आमकां खंयची फॉरेनाची गरज पडूं ना. आणि तेचो प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदी आसा, हे आमकां गर्वान सांगपाक मेळटा. आज कितल्या लाखांनी लोकांनी ही वॅक्सीन घेतलेली आहा. आज काही लोक म्हणतात की प्रायम मिनिस्टर कित्याक घेवची ती पहिली वॅक्सीन. असो प्रायम मिनिस्टर आम्ही पळोवना. जगाक कळपाक जाय की जेणे काम केल्या त्या पहिली वॅक्सीन मेळपाक जाय म्हणून. जेणे थोडी रिस्क घेतल्या दोतोरांनी, सर्वंटांनी भितर, स्विपरांनी, ड्रायव्हरांनी, पुलिसांनी, ह्या लोकांक पहिली मेळपाक जाय. तो चिंतपी, विचार करपी हो आमचो प्रायम मिनिस्टर. आपल्या कितें जावन दी, पण हो जो लोक यांच्यांनी जी मेहनत घेतल्या, जे काम केला, तांकां वॅक्सीन पहिली मेळपाक जाय. हे चिंतपी असो प्रायम मिनिस्टर मेळूं शकता काय म्हणून, असो प्रायम मिनिस्टर जावं शकता काय म्हणून. कोणी आपलो जीव पळयता, मागीर फुडें कितें करया म्हणटा. आतां सर्वान फुडें उलयलो, आमी केन्ना मारतात काय म्हणून. हे विचार करपी असो मनीस आमकां मेळटा. प्रायम मिनिस्टर अभिनंदन इतल्याकच करता जे आत्मनिर्भर भारत करपाचें ताणें काम जे केलां, ही वॅक्सीन हाडून आमच्या भारताच्या सायंटिस्टान खरें आत्मनिर्भर भारत हें करून ताणें दाखयलेलें. ताचे भितरल्यान कितले लोक हुशार आसात ते दाखयलेले. हें आमचें भाग्य. की भारता भितर असो डायनामीक वॅक्सीन ही भायल्या देशांनी आमी दिली. इंडियेन भायल्या देशांक वॅक्सीन दिली आणि ती फ्री दिली. अरे कित्या खातीर दिली आनी कोणी दिली? देश आमचो आज खंय कमी ना, हे प्रायम मिनिस्टरान दाखवून दिल्लें. म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन, जशें प्रायम मिनिस्टरान जें काम केलां त्याच्या पावलार पावल धरून आमच्या चीफ मिनिस्टरान काम केलें गोंया भितर. दाखवून दिल्लें आहा. कितलेय तुमी आवड मारात, कितलेय क्रिटिसायज करात, गोंयान आमकां वळखलेले आहात. आमच्या बहुजन समाजाच्या नेत्याक आणि आमच्या लिडराक आणि आमच्या चीफ मिनिस्टराक. म्हणूनच आमचा रिझल्ट सुद्धा दाखवलेला आहा की बहुजन समाजाचो चीफ मिनिस्टर गोंयाक मेळ्ळा. कोणाच्या जिवाक धोको जायनासतना काम करून दाखोवपी. म्हणून हांव एप्रिशिएट आमचे चीफ मिनिस्टर की हे कोविड इतले तेकाय जाल्लो पण तो फाटी सरू ना. हर एक हॉस्पिटलान वचून जसो सोजीत जसो वयता तसो तो वयतालो, विचारपूस करतालो. आणि गोंय सांबाळपाक, गोंयच्या विद्यार्थ्याचे भविष्य सांबाळपाक, गोंयकाराक सांबाळपाक जसो आमकां प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळा तसोच गोंयान आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा. म्हणून मागता चीफ मिनिस्टर सुद्धा कितवाय कितें जालो, कितले आरड मारली, परवा करनाका. गोंय सांबाळपाक, गोंय नंबर 1 करपाक आणि गोंयकारांचे हेल्थ सांबाळपाक तूं फुडें आसतलो अशी आशा व्यक्त करता. आणि अभिनंदन ठरावाक हांव सपोर्ट करून 2 शब्द पुरे करता. देव बरें करूं. I rise to support the congressional motion moved by Sri Subhash Shirodkar and Rohan Kanti. Speaker sir, आज या congressional motion हांव सपोर्ट करता. आमच्या भारत देशात प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हे म्हाका दिसता आख्या वर्ल्डा मध्ये हायेस्ट वॅक्सिनां ही आमच्या भारत देशांत पावली आणि गोंयांत पावली. आणि ही आमकां एक व्हडी खोशयेची खबर. आनी तेच भाशेन आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे जे कोविड टायमार जे ताणें काम केलें अजून चालू आसा, सगळे उलयले हावजान. पूण हांव एक
कोविड पेशंट जावन आसलो आनी जे हांवें सोंसलां म्हाका दिसता ते कोणें सोंसलो ना आख्या गोंयांत 1.5 म्हयनो हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्लो ESI 1 म्हयनो आनी 15 दीस GMC जेन्ना ESI हॉस्पिटलांत आसतना हांवें पयलें जे परी डॉक्टर जे परी काम करतात तांकां शाबासकी दिता जे ESI हॉस्पिटलांत जेन्ना हांव जे ICU वॉर्डान आशिल्लो तेन्ना खरेंच म्हजे सायडीक कितें आशिल्लें एकलो वतालो आनी जेन्ना जे डॉक्टरांक खबर आशिल्ली तो वतालो म्हणून पूण त्या डॉक्टरांनी जावन नर्सांनी तांकां सोडूंक ना तांकां ते वता मुखार पासून तांकां ट्रिटमेंट केलो दिल्लो खरेंच हांव डॉक्टरांक शाबासकी दिता आनी तसोय आमचो हेल्थ मिनिस्टर सुजीत राणे ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हाका GMCक जायतो आदार केलो हांव म्हाका लागून हें सांगना पूण जेन्ना हांवें पळयलां जे इक्वल लोक जे आमच्या गोंयचे पेशंट आशिल्ले म्हणजे तो MLA म्हणून म्हाका कोणें स्पेशल ट्रिटमेंट दिवंक ना सगळें इक्वल दिलां जे हांवें जायते मागीर कोवीड पॉझिटिव्ह जाले पूण ताणें प्रायवेट हॉस्पिटलांक जावं म्युनिसिपल हॉस्पिटलांक तांकां VIP ट्रिटमेंट मेळ्ळा पूण हांवें गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत घेतला आनी हांव ही शाबासकी आमच्या CMाक दिता आमचे डेप्युटी CM बाबू कवळेकार जायतो ताणें म्हाका लागून जायते ते वावुरले आनी ते भशेन हे सगळे मिनिस्टर आमदार तांकां हांव आमदाराकूय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आख्या लोकांक की तांच्या मागण्यांनी हांव हाजे सेकंड लायफ म्हाका दिवन हांव SMने हांव उलोवपाक पावलो म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जशे परी हांवें भोगलां जायते लोक जायते बरे बरे मनीस हे कोविडाक लागून मरोन गेले तांकांय आमी तांच्या आत्म्याक शांती मागया आनी जशे परी आतां ही वॅक्सिनां आयल्यात ताका ही वॅक्सिनां ही बऱ्याक पडपाक जाय आनी आमी देवा कडेन मागया तांचो रिजल्ट जो वॅक्सिनाचो रिजल्ट बरो जावचो म्हणून आनी जे परी जायते क्रिटिसायज करपाचे आसतात CM खंयचे 100% कोणाच्यांनी काम करूंक जायना इक्वल खंयचें बरें करूंक जायना जायते स्टेटीक जायते तरी आसतना CMाक जायतें सोदचें पडलें लोकांचीं उतरां पूण इतलें काम बरें केलें म्हाका दिसता कित्याक जायतो ताणें वावुरलो ज्या लोकांक कशे परी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय प्रायवेट जावं हॉस्पिटलांक कसले आमची ही कोवीड जायतीं सेंटरां ओपनिंग केली आनीक जायत्या लोकांक ताचो फायदो करून दिलो आनी हांव मागतां CM आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक कशें तुमी लोकांच्या पासत काम करचें देवाचो आसतलो आनीक हेच भाशेन आमच्या प्रायम मिनिस्टर जो वावुरता जे बरें आमकां आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टर अजोकारान सांगला अजोकारान खरेंच भारतान आमकां एक नांव जें आमी दुसऱ्या स्टेटीन दुसऱ्या कंट्रीन आमकां आमी वॅक्सिनां धाडली म्हणून आमच्या इंडियेक आयलोली ती प्रायम मिनिस्टराचे खंयच्यान आमी दुसऱ्या कंट्रीक दिली हें आमकां भारताक एक नांव आनी खरेंच हांव मागतां सगळें हे वॅक्सिनां बरी करून जावची आनी जी कोवीड सोंपोवन वयचें म्हणून आनी आमच्या गोंयांत बरी उदरगत आमचो ट्रू CM डॉ प्रमोद सावंताच्या नांवान सगळें हें बरें जातलें आनी हांव मागतां उरलेले दीस हे कोवीड फ्री जावन आमच्या गोंयांत बरें डेव्हलपमेंट जावचें आनी इतलें म्हणून स्पिकर साहेब सर म्हजी 2 उतरां सोंपयतां थँक्यू Cabral. Speaker sir, I rise today to support the congratulatory motion moved my colleague Mr. Subhash Shirvatkar and Honorable MLA Rohan Kaunte. In their own congratulatory motion, it very clearly said that while many countries are still exploring options of lockdown, our country has begun vaccination of frontline COVID warriors. Speaker sir, when saying so, the Honorable Prime Minister has also seen that this country also gets the vaccine as per protocol and how and who should be given.
On the same lines, he is helping the surrounding countries in giving the vaccine created by this country to countries who they have already delivered in Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar, and many other countries around the way. It is something to show this world that this country is a country of the world and does not believe that it is only a country for a country. Speaker, sir, if you see the prices of the vaccine created by other countries, it varies from 15,000 rupees to 4,000 Indian rupees. I'm converting into Indian rupees. And the vaccine created by the country, the value is hardly 450 to 500 rupees. Vaccines are not created by just by fluke. Vaccines are created by scientists, doctors, research laboratories to a certain protocol. And once this protocol is attained, this protocol is certified by the country's top manufacturers, the designed parameters. It is not done at the whims and fancies of any political leaders. But the Prime Minister has focused on giving all the support to these vaccine manufacturers, where they showed to the world that they could do it after doing the necessary protocols. I remember there were almost in Goa so many volunteers who were volunteered themselves to be the guinea pigs of these vaccines. And I am proud to say that most of these people, I'm not saying everybody, but most of these people were young supporters of the Bharatiya Janata Party. I don't know where the other parties were at that time, but most of those were people who supported were the young volunteers of Bharatiya Janata Party, whom themselves, on the word of the Prime Minister and word of our leader, went ahead and took it as a guinea pig. Speaker, sir, after going through all these processes, the vaccine was developed. We should all congratulate the Prime Minister for bringing an initiative, and not only bringing an initiative, but he has maintained a certain protocol. खंय तरी कोणाक पयले दिवपाक जाय. आज आमचे कलीग उलोवन गेले की तुम्ही घ्या आमकां दिले आमी घेवपाक केन्नाच रेडी आसा पूण प्रोटोकॉल दिल्लो आसा ते भशेन जो टायम कोणाचो येतलो and when it is available, कित्याक we are a 130 million country, आज तो 28 लिस्ट आणि 27 लिस्ट ताका खबर ना कशो तो उलयतालो तो. Speaker, sir, as per the population of the COVID warriors, that is the way the vaccines are being given. आम्ही 27 सकल असं म्हणलं कितें, आम्ही 27च्या सकल वा 23च्या लिस्टार असं म्हणलं कितें, आमचे पॉप्युलेशन कमी, आमचे कोविड वॉरियर कमी म्हूण आमकां वॅक्सीन कमी मेळटा. स्पीकर सर, हें हेका खबर ना, हें मातशें तुमी सांगचे स्पीकर सर तांकां. स्पीकर सर, आनी एकटो म्हणपाक लागलो की तुमी दिल्लीचे आनी मुंबयचे एग्जाम्पल घेवपाक जाय आसलें, कित्याक तेजे एक म्हयनो पयलीं चालू जाल्लो. आमी कोणाची एग्जाम्पल घेवपाक नाका आशिल्ली. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आमचे हेल्थ मिनिस्टरान आपणाचो प्रोटोकॉल सांबाळून आमी जरी तर एक म्हयनो चालू जालो, आमी कितलेशे पयले जाल्ले आसा काबार, ते दिल्लीक आनी मुंबयक आनी कोणें इंटरव्हेन करून तांकां सारकें करूंक पडलें, आजुनूय सारकें जायना. स्पीकर सर, आज स्पीकर सर, लिव्हिंग पॉलिटिक्स असायड, आज जशें आमचे कलीग क्लेफास बाबान सांगले ते भशेन की ताका आमचे सगळे कोविड वॉरियर्स नॉर्मल he went in the government hospital, Speaker sir. He went to COVID care center hospital at Margaon. He went to GMC COVID care center. He trusted this government, government doctors and the treatment which the government was given. And he has proved and come out from it. Yes, some have not seen that. Around 768 people could not be cured. We are missing them all. But some of them went to private hospitals also, and they also are in the list of the expiry. Speaker sir. Speaker sir, आज जे उलयता वॅक्सिनाचेर
आमचे जेन्ना आमकां भुरगीं जाता धाकटी स्पीकर सर तेन्ना एक कार्ड दिता आनी ती वॅक्सिनां हे टायमाचेर घेवपाक जाय म्हूण सांगता. कितलीशीं वॅक्सिनां आसा ते भुरग्यांक जेन्ना घालता दुसऱ्या दिसाक जोर येता, तिसऱ्या दिसाक जोर येता स्पीकर सर, पूण वॅक्सिनां घेवपाची बंद केला स्पीकर सर. Vaccines react on different principles. No doubt that this particular vaccine is the need of the day, and that is why protocols which were given were doing on a faster space. But they have gone under the full disciplined protocol of getting it sanctioned as vaccine as protocol. आज BCG जर भुरग्यांक दिली स्पीकर सर, दुसरे दीस BCG जोर येता स्पीकर सर, 2 दीस 3 दीस जोर येता, कोणाक जोर येना स्पीकर सर. आज जे पळय ते सांगता क्रेडिटेबिलिटी हांकां इंडियन सिटीजन हे आमचे ऑपोजिशन थोडेशे उलयले पळय तांकां इंडियन सिटीजन आसा म्हूण आमकां खबर आसलें म्हाका खबर ना. वी शूड बी प्राउड ऑफ एवरीबडी हू हॅज बीन पार्ट ऑफ दीस वॅक्सिनेशन मूव ऑफ मेकिंग दीस वॅक्सीन, नॉट क्रिटिसायझिंग देम, नॉट सेयिंग दॅट यू टेक फर्स्ट एंड वी टेक फर्स्ट. This is the mindset of some people whose mentality is within one coconut shell and not open, Speaker sir. Speaker sir, आज जेन्ना गोष्टी आज प्रायम मिनिस्टरचे कॉंग्रेच्युलेशन मोशन हाडटा, I would like to congratulate along with the Honorable Prime Minister all the scientists and all the people involved in this vaccine. I would also like to congratulate the entire team of Government of Goa. I remember secretaries at the time of COVID, when it was at the peak, they used to go and make quarantine centers. Goa was the only state which had 2 types of facilities, Speaker sir. That nobody is saying. One was a hospital, one was a care center. Nowhere in India there was a Speaker sir. ते काय उलयना हे. आज देशा भितर जर गोंयान आमी सगळे केले, it is because of the directions of the Honorable Chief Minister and the Honorable Health Minister. Today things have been stabilized because of these directions. आणि खंय तरी टिका करता, खंय पार्टी चालू केली, खंय लॉकडाऊन चालू केले. ह्यांका स्पीकर सर स्वतःचे कंट्रिब्युशन करपाचे काय नाशिल्ले स्पीकर सर, पण लोकांचे टिका करपाची कंट्रिब्युशन ही व्हडली असता. We should appreciate all the COVID frontline warriors of the state of Goa, along with the doctors, along with the staff, along who were all involved. म्हाका अजूनही खबर आहे स्पीकर सर, माझ्याकडे कोण कोण येताले की आपणाक कोविड ड्युटी घातले मातशें काडून घे. म्हणलें ना, फाल्यां म्हाका ड्युटी घातलेली हांव वयतलो. It is part and responsibility of everybody to take care. It is not ruling or opposition in this, Speaker sir. Everybody has to support which is there in a good cause, Speaker sir. And with these few words, I will once again say, जे कोण उलोवन गेले आनी कितें नाकालें उलयले पळय तांकां देव पळयतलो. पूण जे खऱ्यांनी जे गोष्टी केल्ल्यो आसा, जशें आज सचिन बाबान सांगला, क्लॅसर बाबान सांगला की खंय तरी लोक काम करून आज ते बरे जावन जाल्ले आसा. आमच्या 40 भितर मे बी 4-5-6 जाणां जाले आसतले, पूण बाकीचे जावना हे म्हणनी की आमी कोणें कामां करूं ना अशें न्ही. एवरीबडी एट द टायम ऑफ लॉकडावन वेन वॉज डन, कोणें दूध आनी हें भरूं नाशिल्लें स्पीकर सर. एवरीबडी वेंट टू द सेम प्रोसिजर. Everybody tried to help everybody. Every MLA, whether ruling or opposition, whoever was elected represented, tried to help people in whatever way they could, including our Honorable Prime Minister made free services of passengers trains to go to their destinations. We had the entire stadium filled with the migrants who wanted to go back. Everything was done systematically, Speaker sir, but everybody forgets it and talks all nonsense, Speaker sir. Speaker sir, let us focus that this nation has progressed forward and made a wonderful vaccine which has side effects on somebody, which might have side effects, like I said, BCG has, but that does not remove that we have made the vaccine, Speaker sir. Let us congratulate it. निखंड 2 मिनिटं. Speaker sir, I rise to support the congratulation motion moved by Honorable MLA Subhash Shirokar, Rowan County. Speaker sir, congratulation motionाचेर उलयता आसतना आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ज्या टायमार हे व्हायरस भायल्या देशान अमेरिके सारकिल्ले एडवान्स कंट्री आसलेल्यांक जे व्हायरसान डॅमेज जावंक गेले, इन्फेक्टेड जावंक लागले, हेजो विचार करता आसतना तेंच्यांनी सडनली
जनता कर्फ्यू किंवा लॉकडाऊन डिक्लेअर केलं तेन्ना खुबशी टिका जाली. टिका जाता आसतना तेंच्यांनी टायम टू टायम स्टेटीच्या चीफ मिनिस्टरा वांगडा जावं सगळे टॉप ऑफिसर्स जे देशाच्या सरकारान आसलेले डिस्कशनान ज्या ज्या वेळार ज्या ज्या स्टेप्सां घेवंक जाय ती योग्य वेळार घेतली. ड्युरेशन टायमान व्हिडिओ कॉन्फरन्सान चीफ मिनिस्टर हे आमी टीव्हीर पळयताले की कशें करप तांकां गायडन्स दिवप आनी कशें लायनअप करून आनी पयले सुवातेर सबंद देशान जे जे मायग्रंट ज्या ज्या स्टेटींनी आसले हांकां तेंच्या फॅमिली कडेन जावं तेंच्या नेटीव प्लेसीर कशें धाडप तेंची वेवस्था करपाक ही ज्या ज्या स्टेटीचे ब्युरोक्रेट्सांनी त्रास घेतले तांकां त्रास सहन करचे पडल्या. हे प्रॅक्टिकली हांवें पळयलें म्हाज्या शेजाऱ्याक सादारणशे हजारांनी मायग्रंट आसताले आनी तांकां दिसाक कदंबा बरोवन ट्रेनीन घालप हजारांनी. हे जवळ जवळ एक म्हयनो एक्टिविटी चलताली. जो व्हायरस जो जालो आनी ह्या व्हायरसान जे इफेक्ट जाले ते पळयले गेले जायत जाल्यार खरोखरच एक बरे लिडरशिपान ह्या व्हायरसानसून भायर आयज देशाक साल्वार केले. कारण इंडिया ही सेकंड लार्जस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पॉप्युलेशनान पूण तशें सांगना प्रमाणे इन्फेक्शन सेकंड आसाच पूण कॅज्युअलिटी ज्यो जावपाक जाय ह्यो खूब कमी जाल्यो. हे आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या लिडरशिपा अंडर. Nigant, House time has been extended for 5 minutes. आणि जे 10-15 म्हयने भरेन गेल्या उपरांत जेन्ना पॅन्डेमीक जेन्ना व्हायरस हो कोवीड इन्फेक्शन जावंक स्टार्ट जालें तेन्ना मेजर बर्डन आनी जी एक्टिविटी प्रत्येक राज्यान करची पडली ही खरोखरच एक बरे पैकी आमच्या गोंय राज्यान गोंयचे मुख्यमंत्री किंवा हेल्थ मिनिस्टरान हँडल केली. आनी ज्यो ज्यो सुविधा ज्या ज्या टायमार जाय लोकां पर्यंत ज्या प्रचार माध्यम जाय हें केलें. तेच्या बरोबरूच आमी जे आमदार आसा पार्टीचे हांकांय स्पेशल डायरेक्शन दिवनूय लोकांचे जेवणा खाणाचे खाद्य पदार्थाची सोय जाता काय ना कशें तांकां पाळप हेवूय आमी बारीक बारीक कार्यकर्त्या माध्यमान काम करचें पडलें. आनी हे सगळें घडटा आसतना खरोखरच जे आमचे पंतप्रधान मोदीजीन जे जे डायरेक्शनान लिडरशिपीन चलताले ते ही सोयी बरोबरच तेंच्यांनी सुरवात पासून जे आमच्या देशांचे बऱ्यांचे बरे सायंटिस्ट आहा हेंचे कडेन कॉर्डिनेशन करून त्या फार्मास्युटिकल प्लांटा कडसून जाता तितके बेगीन ते करून घेवप आनी करून घेतलें. हे सिद्ध केलें की मेडिकल आनी रिसर्च हितून खरोखरच आमचो देशाचे जे सायंटिस्ट आहा हे विश्वगुरू मेडिकल हितून प्रूव केले. आनी म्हणूनच आमचेच कॉंग्रॅच्युलेशन न्हू जाल्यार आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे जगा वयले प्रायम मिनिस्टर आसूं अध्यक्ष आसूं हेंच्यांनी तांकां बऱ्या पैकी कॉंग्रॅच्युलेशन केले तांकां बऱ्या पैकी वाखाणले. आनी गोंयान सांगता आसतना आमी खूब अशें उलयता की ही सुविधा ना बेड ना हे ना. खरोखरच त्या टायमार परिस्थिती कितें आसली हे जाणून घेतल्या शिवाय जे आमी काही उलयता हे बरोबर ना. जशें फर्स्ट आमच्या मेंबरान सांगलां म्हाका दिसता आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन डीन आमच्या चीफ मिनिस्टर गोयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या मार्गदर्शन जी टीम काम केल्या खरोखरच बऱ्यापैकी काम केलें. आणि हे सांगप म्हणजे हांवें स्वता म्हाज्या एक्सपिरियन्सान हांवें पळयल्या जेन्ना जे लोकांचें काम करता 15 ऑगस्टाक उपरांत म्हाकाय 17 ऑगस्टाक हांवूय पॅन्डेमिकान पॉझिटिव्ह टेस्ट जालो. जाल्या उपरांत जेन्ना
हांव प्रायवेट हॉस्पिटलांत एक दोन दीस टेस्ट करपाक गेलो पूण मागीर जेन्ना खरोच पॉझिटिव्ह जालो तेन्ना हांव मेडिकलान एडमीट जालो आनी आमच्या मेडिकलान जेन्ना हांव वॉर्ड 146 काम आसलो तेन्ना प्रॅक्टिकली 12 दीस हांवें पळयल्या थंयचे एटेंडंट ते डॉक्टर सिनियर डॉक्टर प्रोफेसर आनी स्पेशली हांव तेंच्या अंडर आसलो डॉक्टर गौरीश खांडेपारकार डॉक्टर अनल खांडेपारकार आनी बाकीचे ज्युनियर हे 24 तास जे काम करी रातभर काम करी जे डायलिसीस करणारे पेशंटा कडेन रातचे 1-2 वचप हे खरोखरच वाखाणडे सारके काम केलें म्हाका दिसता आमी हेंकां जरी आमी वॉरियर्स म्हटले जायत ह्या शब्दांनी जायना जरी आमी इंजेक्शन दिलें जायत जमचे वॅक्सिन दिलें जायत तरी तेंचे जायना कारण तेंच्यांनी आपल्या लायफाचो एक जीव आपल्या हातीन धरून काम केल्लें आहा तेन्ना खरोखरच सांगता आसतना ज्या वॅक्सिन हाडून ज्या लोकां पर्यंत A to Z सकयल्या लेवलाक पासून मॉनिटर करप टायम टू टायम व्हिडिओ कॉन्फरन्सान फीडबॅक दिवप आनी हे सगळे गोश्टी हेजे व्हडले पॉप्युलेटेड कंट्रीक ह्या पॅन्डेमिकांसून बरे पैकी भायर काडप ह्या खातीर खरोखर ते प्रत्येक नागरिका कडसून प्रत्येक मनशा कडसून तांकां कॉंग्रेच्युलेशन वचूंक जाय इतकें सांगून हांव देव बरें करूं. Now written 4:30 p.m.